नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यावळीत तुमच्या सगळे उपकार हांव सांगा ती गौरांग प्रभू हणकानीकार तुमचे मुखार घेवन येता त्यो साश्टींतल्यो खबरी आनी साश्टीक सद्या साश्टीकच न्ही टोटल गोंयांत आमचे कॅश फॉर जॉब हो घोटाळो आतां इतलो लांबून वता की ती आमच्या भारताची शेपटी म्हणजे लांबची लांब जायत आसा तशांतलो हे जाला. आनीक हे हातूंत भितर फकत आतां कितें व्हडले सामके कोण ते पुलीस ऑफिसर्स करपाक किंवा इंजिनियर्स करपाक किंवा टिचर्स करपाक पयशे घेताले इतलेच पुरते मर्यादीत उरूंक ना. आतां पिवन करपाक पयशे घेतले आनी कितें पयशे घेतले. आतां एक आज मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर आनी एक गर्दी जाली लोकांची. तातूंत भितर हे असोच एक हे आयलो की एक मनशान एक 60-70 जाणांक अशेंच करून हे जाल्या टोपी घाल्या तेन्ना आयिल्ले. सो हो जर सगळें जर पळयलें आतां हे दुयेंस फकत आतां वयल्या लेवलाचेर उरलें अशें ना. सामकें जमनीच्या लेवलाचेर पावून आतां थंय बसून प्रदूशीत जावपाक लागला. सो मडगांवचें हें म्हणजे तो जो मनीस आशिल्लो तो हॉस्पिसिओ काम करतालो आनी ताणें जे मडगांवचे हॉस्पिसिओंतले जितले स्टाफ आशिल्ले म्हणजे तांकां सगळ्यांक हातूंत भितर जो कोणाक जॉब लायता कोणा कडल्यान 10 लाख कोणा कडल्यान 5 लाख 3 लाख कितें मेळटा तितलें अशें करून म्हणजे तुजे कडेन कितले कॅन्डिडेट आसा त्या प्रमाणे ताची ती रेट. प्रत्येका कडेन पळयलें जाल्यार सरासरी 2 ते 3 लाख घेतिल्ले आसात. म्हणजे हे जॉब सगळे खंय सेक्युरिटी म्हूण लायता जावं ह्युमन रिसोर्सा हातूंत भितर लायता अशे ते सगळे पयशे घेतिल्ले. त्या भायर ह्या मनशान बाकीच्या स्टाफांक टोपी घाली आसा म्हणजे एग्रीमेंट मारून तांचे कडल्यान पयशे घेतले की आपल्याक गरज आसा आनी तांणी बरे भशेन भावार्थान काम करता आपले बरोबर गरजे पडला खंय तरी दिले. कोणा कडल्यान भांगर घेतलें जॉब लायता म्हणून. अशें करून सगळोच जर आंकडो जर ते लोक सांगता त्या प्रमाणे 1 कोटी सुमार जाल्लो आसा. ती पयर शेनवाराक आयिल्ली कंप्लेन रजिस्टर करपाक आनीक तो आनी ताची बायल ह्या दोगांयनी हे म्हणजे पयशे जे आसात ती सांगता प्रमाणे ती त्या मनशान घेतले ट्रान्सफर हय. बाकीचे जे ऑनलायन जे आशिल्ले ट्रान्जॅक्शनां जावं बँक टू बँक आशिल्ली ती सगळी बायलेचे हातूंत कोणा कडल्यान ताणें जे इंट्रस्टाड जावं आनी कशे पयशे घेतले थोडे मागून घेतले उश्णी घेतले जाल्यार तांकां तांणी बायलेच नांवाचो चॅक दिल्लो आसा. सो ताचेर डेट बीट अशी कांय मेन्शन केल्ली ना. चॅक सायन मारून एमावंट घालून तांकां चॅक दिल्लो त्या प्रमाणे घेतिल्ले. आनी हाजी दुर्दैवाची गोश्ट म्हणजे हो मनीस आसा तो पयर बरो नासून भायर पडलो GMC भितर. सो आतां त्या लोकांले पयशांचे सगळे अदांतरी जाल्ले आसा. पूण एक आतां ह्या हातूंतले एक सामकी गंभीर अशी गजाल म्हणजे गोंयांत सद्याक नोकऱ्याची इतली ह्या चणचण आसा की लोक आतां कोण सेक्युरिटी तोच तरी जॉब मेळचा म्हणून पयशे दितात. सो ह्या लेवलाचेर सद्याक अनएम्प्लॉयमेंटाची हे पळयता आनी हाजोच हे आमचे असले जे कोण आसा ते फायदो उठयतात. बरोबर. सो हाजे मुखाल्ली फेज म्हणजे ती जेन्ना शेनवाराक हातूंत पावली पुलीस स्टेशनार तेन्ना तांणी कंप्लेन दिली तरी तांकां तें एंटरटेन जालें ना. सो तांणी सांगता भशेन ती CMच्या ऑफिसाक कॉन्टेक्ट जाली आनी थंय तांची तांकां आतां फुडल्या आयताराक कारण CM हांगा नाशिल्लो तांणी थंय ताच्या स्टाफान आयकून घेतले तांचे सगळे आनी तांकां एपॉयंटमेंट भरून फुडल्या आयताराक तांकां आपयल्ले आसात. सो आज परत ती मडगांव पुलीस स्टेशनार आयिल्ली कंप्लेन दिवपाक. सो मडगांव पुलिसांनी तांकां सांगलें की ना तुमची ट्रान्जॅक्शन आसा ती खंयची बँकेंतल्यान जाल्या तुमची ब्रांच खंयची तुमी खंयच्यान ट्रान्सफर केले त्या हाजे कडेन वचून तुमी त्यो केस रजिस्टर करपाक. अशी एक सद्याक आतां आनी सामकें कोर्टान वचून सांगिल्लें आसा की खंयच्याय पुलीस स्टेशनाचेर जर केस आयली 0 FIR ताणें 0 FIR म्हणून एक तरतूद आसा. म्हणजे जर केस सारी पणजे जर हे जालें आनी तूं मडगांव आसा तूं मडगांव पुलीस स्टेशन जाल्यार ती मडगांव पुलिसान ती रजिस्टर करप आनी पणजे धाडप. बरोबर. सो अशी ही तरतूद आसतना मडगांवचे पुलीस हे आपल्याचेर घेवपाकय आसना म्हणजे कितें वाडटा म्हणून आपलें काम वाडटा किंवा हे करता हांगा लोकांक सामान्य लोकांक न्याय दिवपाक जाय लोकांक न्याय मेळपाक जाय. सो अशें आसतना ती सगळी काम करपी आहा ते हॉस्पिटल आमचे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाक काम करपी आसा म्हणजे मडगांवांच काम करतात. आयदर एक तर फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर किंवा मडगांव पुलीस स्टेशन खंय तरी एक रजिस्टर जावपाक नाशिल्ली. बरोबर. तातूंत भितर कांय जाणांनी मडगांव सुद्दां पयशे दिले तांकांय तांणी सांगलें ना तुमी तुमचे पडते हें करात जावं तुमी तुमची त्या खंयची बँकेंतल्यान ट्रान्जॅक्शन जालां. सो एक 5-6 ट्रान्जॅक्शन जालें जाल्यार 5-6 कंप्लेन दिवपाक मेळपाना न्ही. सो एकच कंप्लेन जातली न्ही कितली जाल्यार. सो अशें तांकां सांगून सद्याक तांकां धाडिल्लें आसा. आतां ती आसा त्या लोकांलो तांचो होप की आमकां CM कडल्यान न्याय मेळटा. पूण हे जर पुलीस लेवलाचेर जर आसता तर हे एक तर पुलीस
हे काम करपाक सोदनात बरोबर काम करपाक किंवा आनी कितें तरी दुसरें कितें तरी आहा ताका लागून ते केस घेवपाक ना कारण ते विशया गावडे आनीक जे आमचे आचारी ही जर केस आशिल्ली ती तशीच कंप्लेन जावन कितलो तेंप जालो ते फुडेंच वचनाशिल्ले बरोबर ताज्या फाटल्यान मागीर त्या कंप्लेनंटान पुलिसांचे प्रेशर येतकीर सामके रातचे वेळाचेर ती केस रजिस्टर करून तांकां अरेस्ट केला आज तांचो बेल एप्लिकेशनाचेर चर्चा चालू आसा आर्ग्युमेंट चालू आसा ताजें कितें जातलें तें म्हणून कळटलें फुडें पूण एक हे की असली केसी घेवपाक पुलीस कित्याक लागून फाटीं सरता तें कळना ना तशें मडगांव पुलीस तुका मातशें आळशीच म्हणल्यार सगळे कामां पळयलीं जाल्यार मडगांव पुलिसाचो वेपार जो आसा सगळो ओवरऑल कंडक्ट जो आसा तो आळशीपणाचोच आसा ताका लागून आज पर्यंत खुबशीं इन्वेस्टिगेशनां आडून उरिल्लीं आसात आनी अशी लोकांक तुमी सामकी म्हणजे पिशी गेल्ल्या भशेन तुमी पिशी गेल्ल्या भशेन करता म्हणजे खंयच्यान ट्रान्झॅक्शन जालां ते बँकेक कंप्लेन करात आतां तेन्ना पयले भशेन आतां तुवें कंप्लेनंट आयलो म्हणजे रजिस्टर करपाक जाय आशिल्लें अशें करप न्ही ताणी आतां हाजे फुडें तरी ही कसली मिस्टेक झिरो हे म्हणटा पयलीं साकून आसा आतां आमचे सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटान इन्सिस्ट करा तुमी करात म्हण बरोबर म्हणजे तुमी तो हांव जर खंय म्हाका इवन गोंयाकच न्ही म्हाका आंध्र प्रदेशाक जर फटयलो आनी म्हाका थंय हांव दिवपाक शकलो ना आनी हांगा जर मडगांव येयल्यार हांगा केस रजिस्टर जावन ती थंय पावपाक जाय सो हे लोकांचे मातशे म्हणजे तूं कितें सांगता कमी शिकल्या ताजो फायदो घेता आसतले तांकां अशें म्हणजे पुलीस अशें करताली हें करची न्ही ताणी आनी हाजे फुडें तरी अशी केस रजिस्टर करची आज कॅप्टन विरियातो हांगा येयल्लो ऑस्पिसियोक आयिल्लो आनी ताणें एक स्टेटमेंट केला की अजुनूय जे कोण धरल्यात किंवा हे ते फकत असले मदली जे मनीस आसा तांकां धरल्यात जे कोण मेन आसात तांचे म्हऱ्याक अजुनूय पुलीस पावनात किंवा ते पावपाक सोदनात असताना आरोप आशिल्लो सो ओवरऑल तो उलयतना ताणें पयलीं तो जो स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली पुलिसाची आनी ताणें सांगलें की अजून पर्यंत पॉलिटिकल कनेक्शन येवना सो ताजेर ताणें पयलीं म्हणलें की गोवा पुलीस जे आसात आतां हे सद्याक गोवा पुलीस आसात ते एक्ट करतात की आमी पेरट अशें आमी तांचे गुलाम अशें गव्हर्मेंटाचे आनी गव्हर्मेंट सांगता ताजेर ते एक्ट करतात विजय सरदेसायान केलो सो ताणें तीच उतरां लावन धरल्यात आनी गोवा पुलीस जे आसात ते ताजे प्रेशरा अंडर करतात सो ते केन्नाच हाजे पॉलिटिकल कनेक्शन विजयान आपलो हे करतना एक स्पश्टीकरण दिल्लें आसा की CBI जेन्ना कोल हातूंक भितर जेन्ना हे करताले इन्व्हेस्टिगेशन तेन्ना कोलगेटाचे तेन्ना कांय ठरावीक हे मुद्दे मातशे कुशीन धरपाक जाय तेन्ना सुप्रीम कोर्टान हे बळी मारतना तुमी राजकारणाचे आयकोवपी पिबेजातले पोपट जाल्यात अशें तर चॅक केल्यान विशय हो आमचो विजय म्हणटा की आतां जे गोंयचे पुलीस आसा तेच अजून आनी एक हातूंतली गजाल म्हणजे अजुनूय ही सगळे जे इन्व्हेस्टिगेशन आहा ते आसा प्रिलिमिनरी स्टेजीक आतांच कंप्लेन हे जाता अजून तांगेले अजून थोड्यांचो पुलीस रिमांड काबार जालो थोडे ज्युडिशियल कस्टडीक गेल्ले आसले पूण तरी आसतना अजून ते सुरू जावचें आसा ते फुडें कोण आसात कितें आसात ते आसात ते मे बी म्हाका कितें दिसता ताणें खंयच्या हाजेर केलां आसतलें 2023 म्हयन्या कुठतरी एक केस आयिल्ली ती एक्यूज आतां धरल्यात पयर मडगांव पुलीस स्टेशनान ती तुमी थंयच इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जालें ना तुमगेलें एक वर्स जालें आनी तुमकां कशें कळ्ळें की पॉलिटिकल कनेक्शन ना म्हणून त्या इन्व्हेस्टिगेशनाक कितें जालें 2023 तुमी मुखाल्ले सोदून काडपाक पावले नात हो एक फेलियर सो हाका लागून हांव सदां म्हणटालो हाका एक वेगळी डेडिकेटेड टीम दवरपाक जाय 2023 ती केस मुखार येनाशिल्ली जर ती ही परती पयलींची केसी भितर दोगी जाणां भितर पडनाशिल्ली 2023 म्हाका दिसता कारवार कनेक्शन एक आशिल्लें हे दोनूय हातूंत सेम कनेक्शन आसा दोनूय हातूंतले पयशे ते कोळंबकार म्हणजे कारवारचे जे आसा तेजे कडेन पावल्यात तिका हाडपाक अजून पर्यंत म्हाका दिसता पुलीस पावले नात जावं तिजी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक पावले नात सो ना तातूंत भितर आनीक आसा जे ट्रान्झॅक्शन जे हे कितें जालें म्हणटात ते जालें तें कॅश ट्रान्झॅक्शन जालां सो तिजे म्हऱ्याक जर पावतलो जाल्यार एक लिंक जाय आसता म्हळ्यार आयदर चेकान दिल्ले आसपाक जाय किंवा आमचे ऑनलायनाक पे करपाक सगळें बरोबर पूण ह्या केसीक 2023 इन्व्हेस्टिगेशन खंय पाविल्लें आसा एक वर्स ह्या ताजेर आडकून उरला पूण हांचे कितें तोंडांतल्यान येवपाक जाय आशिल्लें कितें तरी तेच जालें ना म्हणटलें तेच जालें ना 2024 परती धरली सो पुलीस एकदम इतली बेगीन क्लीन चीट दिवपाक शकना सेम जे विजयान म्हणिल्लें तेच आज कॅप्टनान परती म्हणलां कॅप्टनान ताजे मुखारय सांगलां की आमची पक्ष जो आसा गोवा लिडर्स आसात ते सेंट्रल लिडर्साचे कॉन्टेक्टाक आसात
आनी सगळो तांकां ब्रीफ केल्लो आसा आनी हाजेरूच आमची पार्टी आसा ती स्ट्रॅटर्जी ठरयता मुखाल्ली एक्शन कशी करपाची. म्हणजे आनी कांय दिसांनी पार्लमेंटाचें सेशन लागतलें, सो हो मुद्दो थंय कसो काडपाचो. जर आपण जर क्वेश्चन घालो आपल्याला क्वेश्चन तो भायर पडटलो. सो जॉयंटली एक कितें तरी स्ट्रॅटर्जी करून हो मुद्दो आमी थंय उपस्थीत करपाचो. आतां उपस्थीत जातलो काय तो तसोच उरतलो म्हणटा आमचो म्हाका दिसता कॅप्टनूय आमचो हे आमचो साश्टीकाराचो कॅप्टनूय पळयता आसतलो. कारण आमी सदांच म्हणटाले की काँग्रेसीन ज्या तरेन स्टँड घेवपाक जाय आनी हांगा ज्या तरेन कॅप्टन आयले तेन्ना ताका हांवें ताका विचारिल्लो. बरोबर. तो म्हणटा की तेन्ना ताणें म्हाका आन्सर दिल्लें की पक्षाचें स्टँड कितें आसता ते आपल्यालो स्टँड असो आसतलो, आपल्याक अशें हें दिसता अशें नाशिल्लें. पूण एक बरेची गरज आतां ह्या हाजेर पयलीं कोण उरनाशिल्ले, आतां गिरीश उलोवपाक लागला. गिरीशान हो दिल्लीक उपस्थीत केलो. अमित पाटकर कित्याक लागून म्हण खबर ना, पूण अमित पाटकरूय बी ज्या तरेन भायर येवपाक जाय आशिल्लें हाजेर एग्रेसिवली तसो येनाशिल्लो. पूण आतां ताणें पयर हें दिलां की जर आमचे एक आठवड्याक भितर जर ताजेर SIT फॉर्म आयज डेडलायन कवर जाता सो रस्त्यार येतलो म्हणून. सो आतां कशें कितलें ताजेरूय ताणें सांगलां कॅप्टन की हांवें ताका विचारलें आज डेडलायन तुमची काबार जाता. मागीर कितें ताजी स्ट्रॅटर्जी म्हणटा चालू आसा. सायमल्टेनियसली आमी तूं पार्लमेंट सेशनाक तूं हो कसो हाडपाचो ताजी स्ट्रॅटर्जी चालू आसा. सो हाजेर म्हणटा आमी काँग्रेस पार्टीक ओगी रावपानात, हाजेर हो आवाज उठोवपाचो तो उठयतले. आतां ते मांडटात काय ना हे येणारे दीस सांगतले. आनी तेच बरोबर तांणी जी डेडलायन दिल्ली आसली म्हाका आज सोमार म्हणल्यार दिल्ली, सोमाराक काबार जाता. सो फाल्यांच्यान तांचो मुखालो कोर्स ऑफ एक्शन मुखार कळटलें. सो एकूच हातूंत भितर की आमी सदांच म्हणटात की निमाणे कडेन सगळे हातूंतल्यान सगळे घटक आसात तांगेली एक जबाबदारी आसा की असले जे प्रकार जातात जाल्यार ते बंद जावपाक जाय. आनी बंद जातलो जाल्यार गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर हाडपाक जाय. आनी गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर हाडपा खातीर ओपोजिशनान ज्या एग्रेसिवनेसान हो मुखार व्हरपाक जाय आशिल्लो तो आज पर्यंत गेल्लो नाशिल्लें. आतां कमीत कमी जे ते उलयतात ताजे वयल्यान दिसता की एग्रेसिवली ते फुडें येतले अशें दिसपाक लागला. आतां कितले जातले कितले जावचे नजर तूं म्हणटा तशें जेन्ना आनी फुडें दीस येतले तेन्ना कळटलें. पूण एक की आतां तरी ओपोजिशनान हो इशू सामको एग्रेसिवली हातांत घेवपाक जाय. कारण भुरग्याच्या फुडाराचो गोंयच्या भुरग्याच्या फुडाराचो हो प्रश्न आसा. आनीक हें जर अशेंच चल्लें आतां आमचे हाजे पयलीं अशे प्रकार पसले म्हणून ते फुडें वचपाक लागले. आतांय जर हो प्रकार पसलो म्हणून कळ्ळो जाल्यार फुडें सामकें म्हणजे हॅबिच्युअल हें कशें जाता की तुका एक पसलें म्हणटकीर तुका बरें दिसता मागीर तूं आनी तूं तिसरी हें करपाक वता. तशें जावचें न्ही. हाजेर सगळ्यांनी लक्ष दवरचें. इतलेंच म्हाका आमी ही चर्चा हांगा थांबयतात. सगळ्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.